विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीतू आज सुकोनो आम्ही एक नवीन सरणी उपाख्यान सुरू करता आसाची. सगळ्यांके आत्मीय स्वागतो आणि नमस्कारो. हांव जयश्री पै. आजकाली आमगेले डिजिटल युगांतू आमगेले हातांतू एक स्मार्टफोन आणि घरांतू टीव्ही आसाची. ह्या साधनारी आम्ही माहिती घेवच्याक आणि मनोरंजना खातीर म्हळ्यार नॉलेज एंड एनवायरमेंटाक हाजे एंटरटेनमेंटा खातीर आम्ही चड आधार जावन आसाची. अशें आसतना एक महत्वाचो प्रश्न येता. ते कसो म्हळ्यार हे सगळे स्क्रीन टायम स्क्रीन पळोवचे वेळू आमगेले जीवन सुधारसितलवे नावे आमकां हें चड चांग करता की नुकसान करता. ह्या पुरो विशय आमी आमगेले उपाख्यानांतू आतां सुरू करता आसाची. हाजी निमित्त आमगेले मानसीक शारिरीक आरोग्यांतू आणि सामाजिक बांधव्यांतू कसो परिणाम आसा. सान चेडवां सुकून होड्डां ताईं हाजी परिणाम आसवे, हाजी प्रभाव आसवे. ह्या विशय आमी तुमगेले मुखारी सरणी उपाख्यानांतू स्क्रीन टायम एक वर की शापू म्हळ्यार शीर्षिकेंतू एक तज्ञालोटू संदर्शनारी तुमगेले मुखार हाडटा आसाची. डिजिटल जगत्या सुकून मनांतुल्यान कशी नॅविगेट करीत म्हळ्यार समजून घेवन आमी ह्या सिरीसा सुकून जाल तितले इनसायट्स म्हळ्यार व्हॅल्युएबल इनसायट्स हांवें मौल्याधिक अंतर्दृष्टी आणि उपायो खंडीत घेताची मेळटले म्हणून आमी सांगताची आयचे उपाख्यान सुरू करता आसाची. स्क्रीन टायम एक वर की शाप. हाजे खातीर आमगेलो आसाची संदर्शनाक 40 वर्सां पशी चड क्लिनिकल एक्सपिरियन्स आशिल्ले ख्यात ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजिस्ट आणि स्वॅलोविंग थेरपिस्ट श्रीमती डॉक्टर जयश्री भट हांणी हांगेल क्षेत्रांतू मस्त बुक्स आणि जर्नल्स पब्लिकेशन केलेले आसा. उलोवप आणि आयकुवप हाजी ह्या क्षेत्रांतू आदर्श योगदान करून दिवन हांणी सन्मानू पुरस्कारू गौरव प्राप्त केला. इतले न्हय, मंगळूरांतू प्रसिद्ध KMC KS हेगडे मेडिकल अकॅडमी आणि एनोपया हॉस्पिटल्स अंतू उच्च सेवे दिता आसाची. MA इन सायकॉलॉजी, डॉक्टरेट फ्रॉम माहे कोर्नो मस्त स्कूल आणि ऑर्गनायझेशनांतू संस्थांतू काउन्सिलिंग आणि टॉक्स मात्र न्हय, सुमार 20 जन स्टुडंट्स चेडवांक 20 पशी चड म्हणत PhD करच्याक यशस्वी गाईड आणि मेंटर जावन आसाची. इतले लायक अनुभव आशिल्ले सोयरे डॉक्टर जयश्री भट आज आमगेलो आसाची म्हण सांगूक संतोष जाता आसा. आनी हाजे फुडें आमगेले वाहिनी दयलींची आमकां मस्त जाणां हांगेले परिचय आशा पुरो जाल्यार आजी स्पेशल गेस्ट आमकां ह्या वाहिनींत आमगेलो आसाची. आमी सकड वटू मेळनो हांकां स्वागत करया. डॉक्टर तुमकां आमगेले वाहिनींत परत स्वागत. नमस्कार. थँक्स. प्रथम जावन डॉक्टर हे आजकाल हे स्क्रीन टायम स्क्रीन वेळू म्हळ्यार एक मस्त मना भारी एक आशिल्ले क्वेश्चन येता. तर स्क्रीन टायम म्हळ्यार कसले आमकां सांगीत की. फर्स्ट हांव तुमकां कॉम्प्लिमेंट करता कित्याक म्हळ्यार सगळे वर्ल्डांतू आतां स्क्रिना विशयान भारी एक जागृत जाता आसा. कित्याक म्हळ्यार जनान हाजे फुडें स्क्रिनां देखून भारी लायक जाता म्हणलें केलें. आतां ताजे दुश्परिणाम एक कळटाची पुरे कडेन न्हय स्क्रिना विशयान चिकेची चड अलर्टनेस जाता आसा. सो तुमी एक भारी लायक टॉपीक घेतला. सो स्क्रीन टायम म्हळ्यार फुडें आमी सान आसतना स्क्रीन म्हळ्यार बरी TV आशिल्ले. सो टीव्ही ಎದುರಾಕ ಪೂರ ಏಕ ದಬಾರ್ ಗರಚನ್ ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ ಪೊಳತ್ ಅಸಲ್ ಅಶಿಲೆ
थंय देखून टी व्ही ओटोची आतां कंप्युटर आयले, ताजे मागशी टॅब आयले, मोबायल आयले, ताजे ओटो आतां नवेची वॉच. सो हें पुराय स्मार्ट वॉचांनी पुराय हें पुराय कसं करता म्हळ्यार एक नवून आमकां तांतूची तल्लीन जावन धरून राबयता. स्क्रीन टायम म्हळ्यार हें खंयचेय स्क्रीन ह्या जे वेता त्या जे वेता खंयचेय स्क्रिना ओटो आमी कितली वेळ आसता ती ताका स्क्रीन टायम म्हणटा ती. फुडें पुराय कसं आशिल्लें म्हळ्यार आमकां एक विंगड आसता कॅमेरा विंगड, टी व्ही विंगड, टायपरायटर विंगड, तशें विंगड आतां प्रत्येक एक मोबायलार येवन मोबायल जन ते मस्त यूज करता आसची तशी आतां हाजी बघे आलोचन कसं जाल्यार आमकां करचें आमकां इम्पॉर्टंट आसा. एक व्यसन एक्चुअली सुमार एक 2016-17 त्या टायमार स्क्रीन पुराई 4 वर्सांनंतर वेल चेडवान मात्र पळोवचें आशिल्लें. आतां बेजारा सांगत म्हळ्यार आतां फॉर एग्जाम्पल आज सकाळीं हांव एक चेडा कॉन्टेस्ट घेवन गेली. जाल्लेले चेडवां आमी कॉन्टेस्ट करता ती. सो त्या चेडाक कॉन्टेस्ट करूं गेलेले तेन्ना बाय मिस्टेक हांव त्या रुमाक गेलेली. कित्याक म्हळ्यार काल हांव त्या रुमाचे टेस्ट करून जाल्लेले चेडू 2 दिसा चेडू. सो चेडा ल्हान लायक जावन होडान खंयची एक म्युजीक घाला चेडू थंय न्हिदला. सो आत्ता युगांत जाल्लेले चेडवांक स्क्रीन एक्सपोजर आसा. सो ह्या एक्सपोजरा निमित्त एस्पेशली जाल्लेले चेडवांक भरती दुश्परिणाम आसा. सो आतां हांव न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग करतना प्रत्येक पेरंटा सांगचें की दय दवरून चेडवांक स्क्रीन एक्सपोजर दिवं नाका ती सानपणारी स्पेशली मोबायल. सो अशी सगळे वर्ल्डांत आतां तुमगो तसच्या पुरो कितले की जन प्रायज येयलेले आसा ती तांकां निमगुचे कसं करतात घरांत ती कुडले तांणी म्हणटात आनी कसं करचें. चेडू कशी भायर आसा ती म्हाका टी व्ही आसा मोबायल आसा म्हणटा ती. सो आतां एक नमनाच कसो जाल्ला म्हळ्यार सांज चेडू आदकून मानतार येता रे पुराय जनाक एक स्क्रिना एक्सपोजर चडला. सुमार कारणां आसच्या पुरते. आतां कामां वताल्यांक तांकां नेसेसिटी आसा. आतां कितले की जनाक मोबायलारीच ऑर्डर केला पुराय येता तांकांय नेसेसिटी आसा. जाल्यार आमी सम पळयतना नेसेसिटी आसची पशी धा वंटाना आमी अशीच ते स्क्रिना एदराक तल्लीन जावन वता ती मग्न जावन वता ती. हांतू कसं जाता म्हळ्यार आमकां तस जावचें कसं नाही गोत आसना. केलो जन कितली तल्लीन जाता म्हळ्यार तांकां तांगेलें घर पडल्यार तांकां कळना तितली तल्लीन जाता ती. सो वर्ल्ड वायड पुराय कडेन आतां ह्या विशयान जाय जाल्लें संशोधन जाता आसा. तांणी सुमार पुराय अंश भायर आयला. ताजे निमित्तान पुराय जनांक सांगचें कशें म्हळ्यार स्क्रिनाक एक लिमीट आसता. तें आमी जाग्रतेर यूज करता. तें एक नमन्याचें हॉबीशें सगळो दीस करूनच जावं. ताजे निमित्त ह्या विशय आमकां पुराय जनाक ह्या विशयान एक अवेरनेस आसचें भारी मुख्य. एडिक्शन म्हणून सांगीत की हाका तांतू भितर बाय सुमार जन एडिक्शनय जाता ती. आतां एग्जाम्पल सांगचो गेल्यार आतां कोणालेय घरांत एक टी व्ही जावो कसं एक सिरियल पळयता आसता ती कोणे एक भारी इंट्रस्टिंग स्टेजार कोणे एक गेस्ट आयले म्हळ्यार कुडले तांकां करकर जाता. ह्या टायमार एक गड बैस हांवें एक एडिक्शन नातल्यार चेडवांक तांणी तल्लीन जावन अशें कसं की करता आसता ती. ते अशें तांणी करता आसतना कुडले स्टॉप कर रे म्हळ्यार नाक न तिला वेश येता. सो त्या पुराय एडिक्शनाच सूचन. ह्या पुराय स्क्रीन्स आमकां अडिक्ट करूं करता. त्या एडिक्शना विशयान आमकां चिक्कीपणी एक अवेरनेस आसता. आमी ताजे दास जावं नज आमी ताका कमेंड करून तांकून बेनिफीट घेवंक. करेक्ट तशी ताका एक प्राय म्हणून की आमके प्रायारी ते एडिक्शन जाता सान प्रायाच्यांक आसना तशें कसलें आसा की लायक प्रश्न निमगेले. हांव म्हगेले एक्सपिरियन्स जे शेअर करता तेदना हें करेक्ट कळ्ळो पुरो. कित्याक म्हळ्यार हें मोबायल
सन्न प्रायरादकून मंतर जावतार पुरा जना एफेक्ट जावनूच येता Right. एक एक प्रायर ताजे एफेक्ट एक एक नमूना आसा आतां हांव ಸ್ವಲ್ಪ कडेन जाल्लेले चेडवांक कांटेस्ट करूं वता सो कांटेस्ट करतना हांव पुरा जनाक मागचें आसा दय दवर न्हू सांज चेडवाक टीव्ही मोबायल हें आनी दाखोव नाका ती म्हणून आज सकाळ कडेन गेल्लेली ते काल गेल्लेली म्हणून 20 सोर आज तेंच रुमा गेल्ली सो काल पूरा हें सांगून आयलें आज चेडवाल बापसून व्हडान टीव्ही दवरला 2 दिसा चेडवाक 2017 तो सुमार एक 4 वर्स नंतर मात्र एक नमूने स्कूला वच्चे एज येताना चेडवांक स्क्रीन एक्सपोजर आसतालें आतां कांय ना जाल्लेले चेडवांक सो आतां मिग लागीं तत्तावळी एक ಸ್ವಲ್ಪ वर्स फुडें हांव चेडवां पळयतना उल्लोच्या जायना आशिल्लें तसलें चेडवां पळयतना ताका कसकी एक कारण आसतालें एकै कान आयकना एकै बुद्धी उणें एकै हांगा कसने प्रॉब्लम आसचे कसने आसतालें आतां कसो जाला पुराय रितीन चेडूं स्मार्ट जाल्यार पेरंट्स घेवन येता ती मिगेल चाल्लो ताजितलें आसता कसनय उरलयना आमी कितले आपयल्यार पळयना तो सगळो दीस मोबायलार आसता तशें म्हणून मोबायलार आसचे कसकसे की ताजितले भारी लायक सांगता ABCD सांगता जाल्यार आन कोण अम्म कोण तें तारगोत ना ताका असलें पुराय येता ती ह्या पुराय मोबायला एफेक्ट नातल्यार स्क्रिना एफेक्ट टीव्ही नातला मोबायल तेचे ह्या सन्न चेडवांक 5 वर्सां भितर वयल्यांक ताजे एफेक्ट बदलना म्हणून आसा चेडूं तेदना चेडवाल मात ते डेवलप जाता आसता तितलेची तेदना ह्या स्क्रीन बरी वायट करता वर्च्युअल लोक वय तशीच आतां आमी पेपरार भरती वाजिता ती स्कूल एजा चेडूं आसत पळय तांकां हाजें एडिक्शन आयला रे इमिडिएट कडेन नेक्स्ट जावचें आमी पळयलां कितले की जाणां जीव काण घेवचे आतां पेपरार तत्तावळ येता आसता हाका पुराय कारण कसं नाही म्हळ्यार अनकंट्रोल्ड एक्सपोजर तांकां कितले जाय तितले दिवचे रात्री पळोवचे दिसात पळोवचे सगळे दीस पळोवचे नुत बसताना म्हणून वय दिताची आनी आतां मेन कसो जाला म्हळ्यार कितले की पेरंट्साक म्हाका सबार गोतना ह्या चेडवाक गोतस हाका मिगेला पस चेड गोतस ह्या करता त्या करता म्हणून तांतू एनकरेजमेंटय आसा सो आतां एक 9व्या क्लासा चल्ला आयलो ताका वाजूच्या उमेदीन क्लासा टॉपर आशिल्लो टील 7th 8th के उणी जाता आयले 9th आयत तरी कसनय नाकशे स्कूला कसं शिकयला रे ताका कसनय मात्या वाचना कडेरी तागेला अम्मान आपूण हाडले हाका जाल्ला कसं नाही म्हळ्यार मोबायला एडिक्शन सो त्या तांगेले वाजूच्याका सोशलाका पुरा एका एफेक्ट जाता स्कूला बत्तलांका तशीच कामार एक व्हड प्रॉब्लम आसा कितली की जनाल काम कशें आसता म्हळ्यार तांणी सगळो दीस मोबायला एद्राक पडका नातला स्क्रिना एद्राक आसका टीव्हीचे एद्राक कंप्युटर एद्राक आसका सो हांकां कसो जाता आनी आतां चेडवाल काम म्हळ्यार 8 गंटे न्हय दिसाक ಕೆಲವು ಜನ 10 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಕಸ ಮೊಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದಕ್ಕೂನು ಮಳಾರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದಕ್ಕೂನು ಫ್ರೀ ಮೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ಪಡ್ತದೆ ವಾಪಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಪಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೊ ತಂಗೆಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ तितलेला कसं तांकां कसं उरलेल्यार कोप येवचे स्ट्रेस आनी न्हीद येना आनी पुराय जन चूक दिसचे हांव एकलो समोण दिसचे अशें न्ही जावन हें कामार वचचे जनालांतू भर घर्शण येता हें घर्शण कसं जाता घरांत आसचे दुसरी जना पुरा एफेक्ट जाता तशीच आतां प्राय जाल्लेल्यांक कोणाकय आतां चडती निमगिला रे कसं करता म्हळ्यार कसं करचें चेडूं पुराय दूर आसा ती म्हाका घरान टीव्ही आसा मोबायल आसा लायक टायमपास म्हणटा ती एक्चुअली तांकां तशी जाता तांकां न्हीद समयना तांकां एक नमना एंग्जायटी कसं न्ही जाल्ल्यार कसं करचें म्हणल्यार एक भंय असल्यांनी चड जाता येता स्क्रीन एक्सपोजर सो प्रत्येक एजाकय हाजे
चांगय आसा वायटय आसा जाल्यार आमी हें कंट्रोल करूं शिकना जाल्यार री हें तेंची कितली की जेन्ना पाप दिसता की तितले सान चेडवांना जीव काण घेवचे ते आनी पळयतना बरी दुख्ख जाता बय आमकां पळयतना एक सान विशय हाका तरी म्हळ्यार बय, एक दिसता बय. जाल्यार बय हें एक वेरी इन डेप्थ बय बय इन डेप्थ आसा भारी इंट्रस्टिंग आसा तशें आतां प्रती एक प्रायेच्या पळयता ते मस्त आमगेले आनीकय मस्त हें आशिल्लें देखून उल्लोचें आशिल्लें देखून आज आमी 5 वर्सां भितर वयल्यान हाजे परिणाम कसो म्हणून उलय हांवें डॉक्टर ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ हय हाजे निमित्त एक मानसिक आरोग्य वैरी सानू चेडवांक कसो परिणाम आसा मानसिक जो शारिरीक जो ते एक आमगेलो सांगून घेता हांवें आता ಚಲ್ಡಾನ್ ಜನ್ಮ येताना चलडाल मात ते कसनय आसना म्हळ्यार आमी कसनय प्रिनॅटल हियरिंग म्हणून आयकलीं ती जाल्यार ते लायक जावन भायर येवचे चलडान भायर येतरी कसं आयकता कसं पळयता कसं अनुभव करता तांतू देखून चलडाले ब्रेन डेवलप जावचे सो आतां चेडवान ब्रेन डेवलप जाताना तांतू सुमार पुराय आसा चेडवान मॅक्झिमम शिकचे तांगेलोटू आनम्मान इंटरॅक्ट करताना उलयतना सो उलोवचें म्हणटाना कसं न्हय आ चेडवान एक महिना अशी तशी म्हणून तांणी आव आव आनी करता आनम्मा चेडू रेस्पॉन्ड करता हांसता पुराय शिकता चेडू आनम्मा लागीं एक नंबर इंटरॅक्ट करूं शिकता हांस पळयता उलवण पळयता खूश एस्किना पळयता ताजे वयरी चेडू जे कॉन्फिडन्स सारी आनमान हांसता आसल्यार आनी खंय चड वॉयसींग करता आनमान खुशेर आसल्यार आनी खंय चड आवाज करता तशें न्ही पुराय करता चेडू बिश्टायल कुडले ते एक नमून करता सो तें पुराय तांणी शिकचें सान प्रायर सो त्या प्रायर कसो जाता आमी सुमार पुराय स्टडी केला एक 8 म्हयन्या चेडवाक हांव पेरंट्साल चुकी म्हूण सांगतना पुराय पेरंट्सांक एक आश आसता मिगेल चेडू भारी बुद्धन जावका म्हूण तांणी पाप मेळमेळेले सीडी हें तें पुराय हाडून चेडा एक्सपोज करता ती हें स्क्रीन एक्सपोजरा कसो जाता इट इज वन वे म्हळ्यार थंय वय म्हणचे न्हय म्हणचे हें करचें कसो न्हय आसना बरी एक स्क्रीन चलता आसता सो अशी स्क्रीन चलता आसतना चेडवाक तागेल कसो न्हय एक्शन करता म्हणून ना सगळो दीस स्क्रीनार पडता सो कसो जाता आनम्माले सुत्त आशिल्ले तांगेले तोंड न्ही पळोवचे अभ्यासूय वता नातल्यार चेडू हेज्जे कसो न्हय कर न्हू अशी पळयता ती आम हांसता की ना वापस पळयता ती आन हांसता की ना आजी हांसता की ना हें कसो न्हय ना तांणी तांचितल्या आसच्या शिकता ती सो कसो जाता तांगेले सोशल बिहेवियर कंप्लीट एफेक्ट जाता आतां चेडवान भायर गेले कुळे हांकां पळोवचें तांकां पळोवचें बलून पळोवचें अष्टमीचे ह्या पळोवचें कसो न्हय ना कित्याक म्हळ्यार सगळो दीस स्क्रीन पळोवन तांगेले मात तेंच घुंवता रावता तेदन कसो जाता सुत्तमुत्त बदल कसो जाल्ला रे पळय तांगेले माथ्या वचना हें आमकां अनुभव जाता आतां आमकां कसो न्हय एक मुवी की सिरियलांत की कसो की पळोवन भारी आमकां एफेक्ट राबला रे कडेर आमकां सुत्तमुत्त जावचें कसो न्हय मना वचना आमी तेंच गुंगांत आसता जाल्यार आमकां पुराय गोत्त आसा ताद नंतर आमी गुंगा आसता चेडवान शिकची वेळ चेडवान कशी बिहेव करचे आनम्मा पळोवन शिकचे कशी उल्लोवचे आनम्मा पळोवन शिकचे फॉर एग्जाम्पल खंयची घरान कोंकणी उलयता ती कोंकण शिकता ती इंग्लीश उलयल्यार इंग्लीश शिकता ती हें पुराय तांणी सुत्ताक पळोवन ते अर्थ करून घेवन डेवलप जावता आसलें एक पटी स्क्रीन घाली कुळ्ळे कसो जाता नमुनवार भाशे आनी खंयचेय भाशेक अर्थ ना ओटू चलता आसता तांणी पळयता वता ती आनम्मान उलयतना कसो जाता ए बॉल पळय बॉल हाडला पळय तुका बॉल जायवे बॉलान खेळतवे म्हूण अशी सुमार ते दाखोवन सांगता येतना थंय मल्टीसेन्सरी चेडू बॉल पळयता आपडता आयकता ते मल्टीसेन्सरी जावन चेडवाक मात तांतू बॉल म्हणचे अर्थ जाता येता
रियालिटी बय अर्थ जाता तेंची तांणी स्क्रीनारी तसली इंट्रॅक्शन आनी समासना तांकां 2 डायमेन्शनल एका एक दिसता डेप्थ ना स्क्रीनारी तशी डेप्थ ना जाल कुळ्ळेची चेडू माले आलोचना शक्ती कुंठीत जावन आत्ता तांगेले बुद्धन काही उणी जाता येता आता स्टडीसांनी कसं दाखयला म्हळ्यार सुमार 1 वर्सा भितर एफेक्ट कळचे 3 वर्स नंतर नातला 2 वर्स नंतर इमिडिएट कळना ते तद निमित्त आनमाक हे मना वचना आता पुराय जन बिझी लायफान कोणना काही पुरसत ना पुराय जनान करची कसं नाही चलडान उत दवरका चलडा पळोवका पोट्टा खावच मात्र एक मना घालता ती जलारी बैसून उल्लोचे ते आनी चड मना घालना ती तांगेले काम चलडाक हाद निमित्त भरते न्याय जाता आता फॉर एग्जाम्पल सिंपल चेडवान पळयल कुळे अशी धांपूचे कुकू म्हूण खेळचे कितले एन्जॉय करता तेंच स्क्रीनार पळयल्यार ते पळोवन वता स्क्रीनार कसं पळयल्यार ते प्रोसेस करची तितले टायम आसना बिकॉज दीस इज ऑन गोईंग जाल्यार ताका एक नमना चेडू अडीक जावन वता म्हळ्यार चेडडाक ते पळयल्यार एक नमनाचे खुशी ओपास तेंच पळयता सो चेडडान शिकचे टायमार हे आनी जाल्ल्यार मात ते बरी वायट एफेक्ट म्हणून ऑल ओवर द वर्ल्ड चेडूवांक जायल्ले चेडवां दाखोवन एक 3 वर्स तरी स्क्रीन दाखोवनाका ती मोबायल दाखोवनाका दी टीव्ही दाखोवनाका ती ह्या पुराय केला आतां कसं जाला आनी काही भारी एक हें म्हळ्यार आतां खंयचेय यान म्हाका चेडवां व्हड करचे विशयान टेन्शन येना भंय येना तांकां एक अस्त्र गोत आसा खाय नावे मोबायल कोपलुवे मोबायल रडलुवे मोबायल बोर जालवे मोबायल हाजी निमित्त कसं जाता आता फॉर एग्जाम्पल चेडवान कसं की खाण आनी केलेले चेडवांक अम्मान खाण करता आसतना ताजे स्मेल येता ते दिसता ते पळयता आसतना खावका म्हूण दिसता ಸ್ವಲ್ಪ काण घेवन तांणी अम्माल तोंडा घालता ती अन्नाल तोंडा घालता ती हे पुराय कोर न्हू तांणी सोशियली आतां खावची कसं म्हळ्यार एक सोशियल बिहेवियर करेक्ट आम्ही सुमार जणांना ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ಕೊಳ್ಳೆ कितली पटी यार आईस्क्रीम खावोच्या कसं नाही आम्ही प्लॅन करतात हे सोशल बिहेवियर जाल्यार पाप चेडडाक बरी सान वरस दाखोवन तितली सान चेडडाक मोबायल दाखोवन खावोचे अभ्यास करून सोडला ते मोबायल दाखयल शिवाय खायना कसं खात म्हूण गोतना सोशल बिहेवियर गेल्ले आता आम्ही कसं की खाता आसतना तांणी उमेदीर येवन एक टेस्ट पळयले त्या काडले आमगेले तोंडा घाले तांत तशी गंमत अंत काही आनी एक सायड पळोवचें गेल्यार आतां एक मोबायल पळयता आसता बोर जाल कुळ्ळे मोबायल दिता ती आतां बोर जाल कुळ्ळे चायल्डाले क्रिएटिविटी इम्प्रूव जाता म्हळ्यार हांव कशी खुशेर आसचें हांव खुशी जावका जाल्यार कसन एक्टिविटी करका ते चायल्डान थिंक करून हें करता हांवच बापसून थिंक करका तेन्ना जाल की मोबायल दिन बसल्यार जालें सो चायल्डाले सेल्फ मॅनेजमेंट कंप्लीट गेले कशी आपणा मॅनेज करचें कसं करचें कंप्लीट वता तशीची जगतान चेडू बरी रोडू आसता कडेरी आ नम्माले स्पंदन कोण 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 एक उतर शिकता 1 वर्स म्हणटाना एक वर्डाचे वाक्य करता 2 वर्स म्हणटाना 2 वर्ड कंबायन करून एक वाक्य करू शिकता तशीची चेडू आ नम्मा पळोवन 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 शिकता आयकून पळोवन आ नम्माल इंट्रॅक्शन कितली चड जाता तितली मुखारसून चेडू स्मार्ट जाता जाल्यार आतां तांकां हें मोबायल दिल कुळ्ळे कसं जाता तांणी मोबायलान तूं पडटा ती कसं मना वचना नमुनवार लँग्वेजार येता जाल्यार प्राय तक्क जावन चेडडाक एक उलोवका म्हूण दिसता तेन्ना मोबायला उतरची म्हळ्यार अर्थ नातिले सांगता वता ह्या भाशे देखून एक त्या भाशे देखून एक सांगता वता बेजारा सांगत कसं म्हळ्यार आज चेडू कसं एक उलयली ती नातला एक पद सांगले
तांकां आ नमनांनी क्लॅप मारका खोशी भोगका तसल्यांनी आसता. ह्या चेडवांक तेमाय आसना. तांणी तांचितल्याक तांगेले बेळवणगे तक्क जावन सांगचे शिवाय कोणाकय खूश करूंक तसल्यांनी सांगना ती. ताद निमित्त कसो जाता, ह्या लँग्वेजन अथवा उल्लोच पळय ते केन्नाय संवहन करूनूय इम्प्रूव जावचे. कसं नाही पळोवन इम्प्रूव जायना. संवहन करून इम्प्रूव जालें तरी कडेरी तांणी ते आनी खंय चड करून घेवच्याक हें हेल्प करत. जाल्यार सांज चेडवां न्ही. तशीच चेडवांक आनीक कसो जाता, आत्ता आमी उलयला म्हणकेची अम्मा कोप आयल्यार न्हू तरक्का, खुशी जाल्यार चड करका, एक्सप्रेशन पळोवन अर्थ करून घेता ती. हांतू पळयलें चेडवांक कसनय पळयलें ना. कित्याक म्हळ्यार तांणी एक्सप्रेशनाक कसनय एक व्हॅल्यूच दिना. हांव त्या सांगला म्हणके फुडें म्हाका ऑटिझम म्हणून प्रॉब्लम आसचे म्हळ्यार तांणी तांगेले प्रपंच आसचे तसल चेडूं भर येतालीं ती. अर्थ ऑलमोस्ट एवरी डे एक दोनी चेडूं हांव पळयता आसा पुरा जनान मोबायल एक्सपोजर दिवन चेडवां पाड केलेले. कितलीं जन पेरंट्स बर्थडे गिफ्ट म्हूण मोबायलांनी दिता ती रण्ण येता आयकता पुरा 5 वर्सां भितर सो चेडवांक ओवरऑल डेव्हलपमेंटाक हें सोड्डयना. आतां हांव तावडे आमी उलयलीं ती बॉल म्हूण एक सांगतना ते मात ते दवरका म्हूण चेडवां आसता. कित्याक म्हळ्यार तितली पुराय गंमत जाला बॉला विशयान उलयलेले. हे मोबायलाचे कंप्लीट ते दाखयता आसतना ते उडगास दवरका म्हणून ना. मेमोरी इफेक्ट जाल्ले, बुद्दनकाय इफेक्ट जाल्ले, अटेन्शन दियेना ती. कितली जन पेरंट्स आसा ती मिगल्यान सांगता ती घंटगटल्यान दिल्यार हल्लय ना. अटेन्शन म्हणलेले बेस्ट म्हणून ओड चुकी. कित्याक म्हळ्यार अटेन्शन केन्नाय टास्क स्पेसिफीक म्हाका तर शिवणे अटेन्शन आसच्या पुरो आनी कोणाकय ते ना आसच्या पुरो नातला आनी कोणके एक चेडाक स्पोर्ट्स अटेन्शन आसच्या पुरो. तशी तांतू भर वेरायटी आसता. मोबायला अटेन्शन दिल्लें म्हळ्यार वाज्यूचें अटेन्शन दिता म्हणलेलें इम्पॉसिबल. अटेन्शन म्हणचें आतां फस्ट आमी बॉल म्हणलें, नेक्स्ट स्टेजारी हें पळय तांबडी बॉल, हें पळय अन्नान तुका मार्केटा दाखून हाडलेले तांबडी बॉल, ह्या बॉलाक अन्नान 10 रुपये दिवन मार्केटा दाखून ते स्कुटरार वचून हाडलेले. अशें न्ही होगूर चड उरलेले तितलेची चेडालें अटेन्शन तितले डेव्हलप जाता. तें जावका बुद्धोन काय क्रिएटिविटी इमॅजिनेशन आनी ते सांगिले स्पंदन करून ते डेव्हलप करतसले येवका. पुरा हे मोबायला दाखून वता. आतां स्टडीसान दाखयलेलें कसं न्ही म्हळ्यार हे मोबायला निमित्त उतरांक डेव्हलप जायना, सोशलायझेशन डेव्हलप जायना, एमोशनल एबिलिटी चेडवांक जोर कोप येवचे. मोबायल चिक्का शिकेल कुडला काय ना माते दाडान नेलार उडलो कादोन करता ती तसंच सुरू जाता. ना जाल्यार ह्या पुरा एफेक्ट कसो करता चेडवाले शिकवणे वयर बरी वायट परिणाम दिता. आतां कितलींय पेरंट्स आनी निंबूचे आसा तुमी चेडा कितली काणी सांगता ती म्हणून चेडा कसो काणी सांगचे म्हणटा ते आयकना. कित्याक म्हळ्यार सांगून गोतना अभ्यास. सो हें पुराय वर्ल्ड वायड अर्थ करून नंतर WHO नातल्यार पीडियाट्रिक्स तांणी पुराय जनान वर्ल्ड वायड एक सजेशन दिला 0 to 2 years 0 स्क्रीन टायम. म्हळ्यार 1 मिनट तरी चेडाक स्क्रीन एक्सपोजर दिवनच. करेक्ट. 0 to 3 म्हूण केलो सांगता ती केलो 0 to 2 म्हणटा ती जाल्यार हांव तुका ते एग्जाम्पल सांगलें स्टार्टिंगार. हांव काली सांगून आयल्या त्या पेरंट्साक आज वताना तांणी टीव्ही घालून बसली ती कितले 1 वर्सा चेडाक 1 दिसा दिसाचे. सो हाजे निमित्त मॅन मेड प्रॉब्लम्स चड जाता सन्न चेडवां एक्सपोजर दिवचे निमित्त. हें पुरा चेडवां अशी प्रॉब्लम आशिल्ली चेडवां तांणी एक डिसेबल्ड अशें वयर येता ती
ते पुरा अवॉइड करका जाला री 0 to 3 years दय दोन कोणे मोबाईल दाखोव नाका ती कोण आयकता ती तांगेला एक रिक्वेस्ट मिगेले फॉर दॅट मॅटर टीव्ही टीव्ही हांव सांगली पळय स्क्रीन म्हळ्यार Right, टीव्ही right. मोबाईल टॅब मिगले आयले त्या आनीक एक लायक आसता चेडूं टीव्ही दाखयते ना अब्बा टॅब दाखयते ना अब्बा मोबाईल मात्र म्हणटा आनी ಕೆಲವು ಜನ हांव ह्या ना टीव्ही मात्र स्टार्ट जावचे खाणा दखून कडेर ते खाण एंड जायना प्रति एका तेंची डिस्ट्रॅक्शन भूक शी जेवतना खाणान तो बरें न्हय डायट वय फूड शी वय मोबाईल मोबाईल ऍक्च्युली ते तशें करचे बदलाक ते मात ताका चड एफेक्ट दिता असं कित्याक म्हळ्यार ते डेव्हलपिंग ब्रेन चेडवाल्या ब्रेनाक जतान कसनय आसना चेडवान बिहेवियर शिकचे उलोवच शिकचे एमोशन कशी कंट्रोल करचे ते पुरा शिकचे सराउंडिंगा तकून पळोवन इंटरॅक्शन एनवायरमेंट मोबायलाक केदन चड आसता तेदन एनवायरमेंटाक दिक्कान पळयना चड सम तांतूच मल्लीन ह्यान जावन आनी ताका समजावन नवे नवे नमुने ऍप्स चेडवाक अट्रॅक्ट भारी बेजार दिसता भारी बेजार दिसता सो कार्टून घालताची तेंची भारी डेंजर एस्पेशली टिल 3 years दाखोवच्याकनच तदनंतर WHO सांगला 3 दकून 5 years तारी चड म्हळ्यार एक अर्ध गंट तेमय आ नಮ್ಮन ಒಟ್ಟು ಬೈಸುನ್ दाखयला मात्र 3 years तारी बिलकुल हे साधारण एक सकारात्मक पॉझिटिव्हली कशी करीते कसं दाखोवका तांकां आता ह्या निमगेताना जस्ट काल एक इन्सिडेंट जालें आमगे ते चेडूं टीव्हीच पळयना आशिल्लें जाल्यार आतां कसनय वाज्जिना म्हूण कडेर पळयल्यार घरान तूं चार्डाले आज्जीक टीव्ही एडिक्शन जोर आसा आ ನಮ್ಮ ಕಾಮ म्हणटा ती सो टीव्ही सगळो दीस चलता आसता हांगेल क्लेम कसनय म्हळ्यार चेडूं ताजीतल्या खेळटा आसा तद निमित्त ह्या ताजेर एफेक्ट पळना म्हणून ऍक्च्युली पॅसिव लिजनिंग आस पळय त्या आनीकय वायट बॅकग्राउंडात ते चलता आसल्यार चार्डाल मात ते ताजे एफेक्ट ओरणू मारता तद निमित्त जल्तितले खंयचेय स्क्रीन एक्सपोजर 3 years ताक दिवनाचे हंतू एक एक्सेप्शन आसा आता ಕೆಲವು जन दूर आसता ती आजी आनू पुराय दूर आसता ती तांणी व्हिडिओ कॉल करून उलोवता तांतू कांय प्रॉब्लेम ना जाल्यार व्हिडिओ कॉल करता आसतना बिनी चार्डान कॉला रेस्पॉन्ड करचे बदलाक टीव्ही मोबायलांतून टीव्हीन पडल्यार इमिडिएट बंद करप तशें म्हळ्यार आता चेडूं एक व्हिडिओ इंटरॅक्ट करता आसता आजीला कोणाला सो इन बिटवीन कसं जाता इंटरॅक्शन चुकता चार्डाल मात ते टीव्हीन तांणी कसं की ऑपरेट करचें ओके 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 विंगड ते सांज चेडूय करतात बरी सांज चेडूं तें करूनच चेडूवांक आमी कसनय दाखयतना कंटेंट बारी इम्पॉर्टंट आता पळय आमगेले ते सिरियलांतू ते मारामारी ऍक्च्युली असले चेडवाल मात बरी वायट इम्पॅक्ट दिता डिशम डिशम करचे काही ह्या करचे काही त्या करचे काही तद निमित्त कसं जाता चेडूं एक नमन्याचे सायकोलॉजिकली अफेक्ट जावन मुखार सुनू तितले एरोगेंटांनी रावता करेक्ट तद निमित्त कसनय एक एज्युकेशनल हम एक विषय सांगू इष्ट पडटा कितले की पेरेंट्स असतात ती आम्ही पुरा सांगतरी 5 वर्साला 4 वर्साला आणि घेऊन येतात ती आम्ही एज्युकेशनल सोन बदल दाखयना ती ABCD 1 2 3 4 तशी शिकताची म्हणलं शिकता ती म्हणून जाल्यार हांव तांकां पुरा एक उत्तर सांगू आसा चेडूं प्रत्येक उत्तर घरान शिकता उलोवच्याक स्कूला वतर टीचर चड उलयल्यार पनिशमेंट दिता इतली उलोवच्या शिकचे आ नम्मा लागी आ नम्मान इतली उलयल्यार चेडूं इतली पुणी उलयता आ नम्मान कांय उलयना जाल्यार चेडूं उलयना 1 2 3 4 उलवण न्हय तें एक नमन्या उडगास जावन घेवन सांगचीत आसलें तांतू इंट्रॅक्शन उणें
बही हटकोन सांगता वच सो कितलीकी पेरेंट्स असल 1 2 3 4 नातला नर्सरी रैम्स असलेनी दाखयता ती ताजी पशी बद एज्युकेटिव्ह असत असल तसल कसं नाही ओटू बैसून पळोवन मला ओटू बैसून पळोवचे एक्सप्लेन एक्झॅक्टली एक्सप्लेन कोर न्हू कडेर तांणी बैसून ते ऍक्ट करचे फॉर एक्झाम्पल थंय एक बिल्लू गेल्ले म्हणकुळे हांगा आनी बैसून पळोवन आमी बिल्लू म्हणके करया रे सो देर इज अ लर्निंग हॅपनिंग तादन कसं जाता चाइल्डान थंय मन दिवन अर्थ करून घेवन ग्रॅस्प करू सुलभ जाता एक्सपिरियन्शियल वय तशी करका ज्याला आत्ताची मेजर प्रॉब्लेम कसं होत असेल पेरेंट्साल मत एक असं ओके मिगेल पुरा जल्ला हांव कितले पळयता तूं सांगेल चार्डा दाखोवचेनाच म्हणून हांव चार्डा दाखयना म्हणून अशी जायना चेडूव तांणी चड शिकचे फ्रॉम ऑब्जर्विंग सो आ नमान सगळो दीस मोबायलारी हातवैरी असलारी ते तांगेल मात चड एफेक्ट जाता सो वी शूड बी द आमी फर्स्ट रोल मॉडेल जावका आमी आमगेल कंट्रोल करका टाइम पुसत ना म्हणून आता फुडली कालांतनी कशें आशिल्लें चिके प्राय जाल्लेल्यांनी चेडूवा काणी सांगतालीं ती आतां तसलें ना कित्याक म्हळ्यार तांकांय पुरसत ना टीव्ही सिरियल आसा असल पुरा आमी पळोवका जाता ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಕಿ ಅದು ಬೈ ಕೆದ್ದನಾಯಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಪೂರಾ ಏಜಾರಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿತ್ತ ಓಹೋ सो अनफॉर्च्युनेटली कितली जन वर्किंग पेरेंट्स कामादकून येत तरी तांणी वापासय सगळो दीस कशी चेडवां मोबायल जाला वापासय मोबायलांत हांव कसं की शिकयता म्हूण दाखयता ती दय दवरून सांजे जेता तरी मोबायल दाखोव नाका ती कित्याक म्हळ्यार कोणाकय खंयचेय एजारी सांजे नंतर ते पळयता आसल्यार मात ताजे एफेक्ट चड आसा ಕೆಲವು ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ದೊಳ ಪೊಡ್ಚಿತಾರ ಮೊಬೈಲ್ पळोवन न्हिदता ती क्वालिटी स्लीप येना चेडवांक कसं जाता तांकां समज न्हीद ना जाल्यार भूक समजना तांगेले सगळे बिहेवियर फिजिकल डेव्हलपमेंट जायना आनी आतां चड तशें बसून शिकचे निमित्त तांगेले मोठार डेव्हलपमेंट जायना चेडवान एक चमकून धांवन उड्डून त्या एक्सपेरिमेंट्स ना जाला आता कसं जाता म्हळ्यार त्या मोबायलारी नातला खंयचे एक स्क्रीनारी तांणी उडचे वयर चोडचे पळयता ती त्या पळोवन चेडवान वयर चोडू जायना कित्याक म्हळ्यार तांणी फिजिकली एक्सपिरियन्स करता तांगेल फिजिकल डेव्हलपमेंटाकय नातला तांगेल कोऑर्डिनेशनाक प्रत्येकाक हे एफेक्ट जाता ताज निमित्त कितलीकी जन पळय चेडूव थोरो जातात मोबायला एक्सपोजरांनी आसा बत्ती चंद रितीर वेल्लारी चांग वायट रितीर वेल्लारी म्हळ्यार अगत्या पशी चड केल्लारी कसो जाल्यार विश जाता तशीच फूड जेवण लायक म्हण चड गेल्यार अजेवण तशीच करेक्ट सो हांतूच कोणू मोबायला खातीर म्हण मोबायला उरलोचे ना जाल्यार आमी कंट्रोल करून घेवका म्हणलें टेक्नॉलॉजी आमकां जावका हय कितले प्रयोजन आसत जाल्यार आमी ते गार्ड करना जाल्यार ताजे वायट परिणाम चड आसा गायडलायन्स आमी फॉलो करता 0 to 3 years 0 करेक्ट म्हळ्यार 1 मिनिट ना 3 दकून 6 तारी अर्ध घंटे को व्ह्यूइंग ಒಟ್ಟು ಬೈಸ್ कित्याक म्हळ्यार आतां गोत आसा नर्सरी स्कुलांत तांणी होमवर्क नातला ह्या पुराय मोबायलारी पेटयतात जाल्यार क्लासांत एक नर्सरी क्लास आसता तांकां ते स्क्रीनार दाखयतात जाल्यार क्लासांत स्क्रीनार दाखयलेले तेन्ना इमिडिएटली फॉलोइंग इंटरेक्शन सो तांकां ते पळयलेले उडकास दवर का म्हणलेले हें करून करतात सो तांणी होमवर्क दिल्यार त्या होमवर्काचे रिव्यू घेतात स्क्रीन एक्सपोजर म्हळ्यार कसं नाही आराम सोडचे चेडू खंय दकून खंय वचून कसं पळयतात देवा गोत आता इजी जाला तें स्क्रॉल करी वांत वच युट्यूबा वच ते सोकून खंय वच करेक्ट सो ह्या विशयांत उलोवच्या गेल्यार आतां स्क्रीन टायमा म्हणून म्हणाल्यार आमी आतां स्क्रीनार उलयता आसची सो जनाक
हे टायम मस्त दिना तशी आमी हाजे वर्लल भाग आमगेले अनेक उपाख्यानां खंडित 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 न्हय सो डॉक्टर तुमी आज आमगेलो येयले तुमगेले वॅल्युएबल टायम आमगेलो स्पेंड केला मस्त थँक्स सर आनी आमी स्क्रीन हांकां विक्षकांक सांगचे कशें म्हळ्यार तुमगे लागीं कसलेय संशय डाऊट हांव एक प्रश्न आसला री आमगेलो फोन नंबर तातूंत मेसेज घाल्याची आमगेले तज्ञ लोटो तुमकां ताजे सोल्युशन ताजे आन्सर दिताची सो तुमकां केन्नाय कसले विशयान तूं क्वेश्चन घालू आसला री आमगेले कमेंट बॉक्सान तूं क्वेश्चन घालीत ते आमी तुमकां प्रतिक्रिया जावन आमी तुमकां आन्सर करताची सो आयचे उपाख्यान तुमकां सगळ्यांक एक मस्त नॉलेज मेळना सुका माहिती मेळना सुका म्हूण लेखताची आमी हांगा मुक्ताय करताची धन्यवाद तुमकांय धन्यवाद डॉक्टर तुमकांय धन्यवाद धन्यवाद